मायमोगाचं येवकार हा मनीषा जाधव सुरेख पळायचे हेडलाइन्स। पाड्या दर वर्सा बुट्टा रस्तो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आज केले इन्स्पेक्शन। 15 दिसा भितर जाग्यार पडना जाल्यार रास्ता रोको पाड्डेकारांची शिटकावणी। स्वच्छ भारत नितळ गोयच्यो भोयो भोयो वचत थंय कोयराचे राज्य खोर्ली म्हापशेकारांकय सोडले ना कोयरान। पळयात स्पेशल रिपोर्ट। साउथ गोवा रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर गोवा फॉरवर्डाचो आवाज। परत घेयात टेस्टी दियात सिलेक्ट जाल्ल्याची माहिती नाजाल्यार वता कोर्टात सरकाराक तंबी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पाड्डेचो वाठार दर वर्सा पावसात उदका पोंदा वयता, खास करून गावा भायर वचपी रस्तो। रस्त्याक उंचाय दियात। 15 दिसा भितर प्रश्न जाग्यार घातलो ना जाल्यार रास्ता रोको करतले, पाड्डेकारांनी शिटकावणी दिल्या। पारोडेचो रस्तो दर पावसान बुडटा। लोकांनी कागाळ केली, मिडियाचेर अवतिकाय दाखोवन दिली। कांय सरकारी यंत्रणा तात्पुरती एक्टिव्ह जाता, परत योरे मजा मागल्या। आता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान ह्या प्रस्नान गंभीरतायेन लक्ष घातला। लोकांनी 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। ऐकात सरपंचाक। आमच्या एमएलएन बाब युरी आलेमाव सांगून आम्ही आज इन्स्पेक्शन दवरले PWD सगळे ऑफिसरां आपयन की हिंगा वर्सा वर्स बुडटा आनी आमकां इश्यू सदां फेस करून पडटा। आमकां आमगे हिंगा लोकांक मेन म्हणटा कामां वचोंक मेळना, भुरग्यां इस्कला एग्जाम आहल्या एग्जाम आन्सर करूंक मेळना आनी मरण सुद्दां आहल्या आमकां मरण पासून व्हरोंक मेळना। मेन म्हणटा आमगे पंचायती लागीं घर आसा तांचे घरांत कोण मेल्लो ताचें मरण व्हरोंक मेळ्ळो ना, तेका उदकान व्हरोंक पडलें ताचें मरण। पारोडा पंचायतीचो पंच वांगडी खरंगटे गाब्रियाल फर्नांडीस आणि उपासो गांवकारान पाड्डेच्या रस्त्याची दर एका पावसान कशी अवतिकाय जाता ती सांगलीच। पूण आमदार सरकार कोणच आयकना जाल्यार 15 दिसा उपरांत रस्तेच बंद करतले अशी शिटकावणी दिली। टाइम दिला कितें दिसता तुमी? पळय काल हांव आमगे ऑपोजिशन लिडरान आपयल म्हूण गेल्लो। ऑपोजिशन लिडरान सांगलां तुमकां जाय तसो रस्तो करून घेयात, पाड्डी हें बुडपा जायना म्हूण। त्या प्रमाणे आज इंजिनियर आयले, तांकां आमी सांगलें तांगे प्रमाणे फक्त 60 सेंटीमीटर हायट आहा, पूण ती 60 सेंटीमीटर हायट कांयच पाड्डी बुडपा बंद जावपा ना। करतलो जाय ती हायट मिनिमम 120 तरी जावपा जाय हायट लेवल, आनी फ्रॉम सर्विसींग सेंटर टू फार्या घरा कडेन काराळे ती करपा जाय। दोनी केलें जाल्यारच हें पाड्डी क्लियर जातलें। दुसरें लास्ट टायम हांगा उदक भरी तेन्ना रिपोर्ट आमगे रमेश बाब रिपोर्टर बी आशिल्ले, ताणें हांगा एक बुट्टी 2 जाण वतालीं, कोण ती भायले लोक ते तांकां खबर ना, ते बुडले आनी वताले, तांकां धांवून वचून ताणें साल्वार केली। लोकांनी म्हणलें ती जोडपी, पूण ती जोडपी काय कोण ती आमकां कांयच खबर ना। आमगेलो मनीसपणाचो धर्म आमी सांबाळ्ळो, तांकां साल्वार करपाक। रमेश बाबा आमी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तो एक ताका उदकाचो थाव बिव कांय खबर नासतना ताणें आपूण झोपून दिवन तांकां साल्वार करपाक गेलो। तेन्ना हांव PWD कडेन मागता हो जो रोड उरला काम करपाचो तो करची पयलीं जी हायट आहा ती सुद्दां तातूंत इन्क्लूड करूनच डांबोर घालचो ना, पयलीं आतां ऑटोमिक्स घालो आनी एक 6 म्हयन्यांनी परतें तेंच काम करप। कितले दिसा टाइम दिला? ते टायम 15 दिसांचो 15 दिसां टायम दिला, नाजाल्यार रस्त्यार येवपाचें ना मुखार वचपाचें अशें म्हणून दिला। पळया पूण म्हाका दिसता आमगेलो पोजिशन लिडर आसतना हें जावपा ना, हें काम जावन पडटलें, कित्याक तो चड इनिशिएटीव घेता। कित्याक ज्या तरेन तो लोकां कडेन एप्रोच जाता आनी कामां लागून पळय तो झडटा, तो आपल्याक हें पळयनासतना काम कितलें फास्ट जाता तें पळयता आनी तो करता, तेन्ना ताका आमी चड देव बरो कितें काल आमगे मिटींग जाली MLA बरोबर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी सगळे ऑफिसर बी आसले, तेन्ना तेणें सांगलें वचोन सगळें इन्स्पेक्शन करूया, कित्याक ऑलरेडी हेजे प्रायोरिटी CMा कडच्यान हाडलो आहा परतून हें करपाक। आनी आमी 3 पॉयंट सिलेक्ट केल्या जे बुट्ट ते, एक तुगेलो तायजगुंड रोड टू पारोडा चर्च, दुसरो तुगेलो आपट्या ओल्ड टू पारोडा बाजार, आनीक तिसरो म्हणल्यार काराळ्या। सो हे 3 पॉयंट तरी आमकां एक हायट दिली सटन जाल्यार मायनर जे उदक भरता तें आमी क्लियर जावपाक शकता। मायनर उदक भरता आतां मेजर जेन्ना येता तेन्ना दॅट इज सेकंडरी। पूण कितें आसता इल्लोसो पासून पावस झडलो जाल्यार हिंगा सामकी ब्लॉक जाता आनी रोड ब्लॉक जाता। सो
सामकी लायफ इतली मिजरेबल जाता की कोणाक खंयच्यान भायर सरपाक मेळना. आतां पळय 2 वॉर्ड आहा ते आनी एक काराळी थंय सायडीन वॉर्ड आहा. हे 2 वॉर्ड आहा ते समज 2 कडेन हायट दिली जाल्यार आमी क्लियर जाता सामके. नाजाल्यार आमी 8 दीस बी तशेंच उरता जे कांय Handicap जाल्ल्या सारकें. हँडिकॅप जाल्ल्या भशेन कांय गरज नासतना जें करपा जाता तें गव्हर्मेंटान आतां पयर लास्ट टायम एसांब्लीक हो पॉयंट मांडलेलो तेन्ना सीएम म्हणपा लागलो हायट दिल्यार हितून हांगा कांय जावपाना म्हणपा लागलो. पूण हांगा ते स्टडी करना कितें आहा ती. आतां पळय हांगा इतल्या कुडक्या आतां आमी उबे आहा तितल्या कुडक्याक बुडटा. मात्सो पासून पावस पडलो बुडलो गाडी बंद जाल्यो. मात्सो पावस पडलो बुडलो. आतां हांगा इतले कुडक्या पळय तें दोनी सायडी कलवट आहा ते वयर काडल्या आनी एक मोद सकयल दवरला. कोण आसा? आनी ही तरी हायट एटलिस्ट आतां हितून त्या एस्टिमेट आस म्हणटा 2 वर्सां जाली तेमगेलो एस्टिमेट आस म्हणटा पूण अजून ते काम करपाक आज 15 दिसांचो टाइम दिला. आतां तेमकां 15 दिसां टायम दिला आनी एमएलए न्हू काल सांगलां आपूण जाता तितली फास्ट करून घेत म्हण ते. आता हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार 2 वर्सां जाले. आता 2 वर्सां म्हणजे यंदा पावस भरपूर पडला आणि यंदा पावस पडून 7 दीस हांगा पारोडे बंद जाला. आणि आता आमकां अशें जाता की इल्लेशें पावस पडलो तर जाय पाड्डी बंद जाता. आणि जी 2 कलवट बांदल्या ताजी मदीं जे डेप्थ कितें आसा पळय न्ही तें कोणाक कांय कळना. आणि गेल्ले पावसाक ह्या डेप्थ न समजता त्यो गाडी आयल्या आनी बंद पडल्यो. मागीर ते बंद पडले नंतर लोकांक घेवन येवन भितून ते काडचे पडले. आणि जर समजा त्या वेळार रिपोर्टर आशिल्ले आणि त्या वेळार सुद्दां ते रिपोर्टर हांगा पावना जर जालें जाय जाल्यार ते जोडपे आशिल्ले ते पावून वता आशिल्ले. म्हणून आमगेलें इतलेंच म्हणणें आसा की ह्या जे पारोडा चर्ची कडेन जर तुमी 600 मिटराची जी हायट तुमी टेंडराक दिल्ली आसा न्ही आनी तो टेंडर इश्यू केल्लो आसा न्ही ताजे अजून पर्यंत तुमी केलना. म्हणून आता आमदारा सांगून जाले चीफ मिनिस्टरा सांगून जाले आणि आता तांकां इन्स्ट्रक्शन आयल्यात की तुम्ही हें करा म्हणून. आणि ही इन्स्ट्रक्शनां जर समज तुम्ही 15 दिसां भितर आमी काम सुरू केलें ना जाल्यार हो रस्तो आमी आडयतले आणि कायदेशीर नोटीस दिवन हो रस्तो आडयतले. हो रस्तो जर समज आडयलो जाल्यार सावड्डी वचपाक खंयचोच तांकां हेवी व्हेकल व्हरपाक रस्तो ना. कारण ती उडच्यान चांदरच्यान गेले जाल्यार चांदरच्यानूय ते बंद करतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. साऊथ गोवा रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर गोवा फॉरवर्डान उजवाड घातला. आरटीआय वरवीं मागिल्ली म्हायती दियात नाजाल्यार कोर्टात वतले. गोवा फॉरवर्डान सरकाराक तंबी दिल्या. परत टेस्टी घेवच्यो अशेंय गोवा फॉरवर्डान मागला. दिवचलच्या पॉलिटेक्निकान साऊथ गोवा रिक्रुटमेंटा खातीर टेस्टी घेतिल्ल्यो पूण तातूंत झोल आसा अशें कळटकच तांणी दिवचल पॉलिटेक्निकीक आनी साऊथ गोवा कलेक्टरांत आरटीआय घालून स्कील टेस्ट आनी रिटर्न टेस्टीन सिलेक्ट जाल्ल्यांची म्हायती मागयल्ली. पूण दोनय कडल्यान दुखलाधुकली जिंदाबाद जाले. ही म्हायती दिली ना जाल्यार कोर्टांत वतले. आयकात गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीक. काही लोकांनी येऊन सांगले की साऊथ गोवा रिक्रुटमेंट स्कॅमा खातीर जे एनडीसी रिक्रुटमेंट आहा हातून भानगडी चालू आहा. ज्या लोकांनी एक्सपेक्टेशन मीट करूना, ज्या लोकांनी बॅगा दिवना तांकां रिजल्टान भायर उडयतात. आनी त्या वेळार अध्यक्षान जनते मुखार दवरतकच रेव्हेन्यू मंत्र्याक संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो पूण मंत्र्याक संपर्क जावंक शकलो ना. मंत्र्याक लागूना म्हणून मुख्यमंत्र्याक केलो. मुख्यमंत्र्याक पयलीं फोन घेवना पूण मुख्यमंत्र्यान कॉल रिवर्ट केलो. त्या वेळार मुख्यमंत्र्याक म्हाजे मुखार एक्सप्लेन केलें की अशें जाला, तूं हाजेर एन्क्वायरी कर आनी व्हेरीफाय कर अशें आमकां आयकूंक येता. सो आमी 17 तारखेक एक आरटीआय घाली. खंय आरटीआय घाली? साऊथ कलेक्टरेट. कितें म्हणून आरटीआय घाली आमी की ज्या भुरग्यांनी एग्जाम आन्सर केले रिटर्न आनी जे सिलेक्ट जाले फॉर द स्कील टेस्ट तांचे आन्सर शिटां दिवची आनी एग्जाम जी आन्सर करता भुरग्यांनी अटेंडन्स शीट सायन मारिल्ली ती अटेंडन्स शीट्स कॉपी दिवची. आतां पॉलिटेक्निक काडटा आरटीआय खंय धाडटा कितें म्हणून की आमचे कडेन कांय डिटेल ना, हे तुका लागता अंडर सेक्शन 6 of 3 ऑफ आरटीआय एक्ट हे तूं ताका दी. कोणाक धाडटा? साऊथ कलेक्टराक. हो आतां डायरेक्शन दिता PIO. सेम आरटीआय जी आमी थंय फायल केली 17 तारखेक. 19 तारखेक कलेक्टराक लेटर थंय वता म्हणजे बापूय भुरग्याक धाडटा, भुरगो बापायक धाडटा.
तो ताका लेटर धाडटा की तूं ताका दी म्हणून, की उतरां दिनाकात, कारण उतरां दिले जाल्यार दूध का दूध पानी का पानी जाता. They will get caught, pens down on the answer sheets आणि अटेंडन्स शीट. म्हूण ते दिवंक सोदना. जर ते सारखे आशिल्ले जाल्यार कित्याक दिनाशिल्ले? हाज्या पयलीं टीचर रिक्रुटमेंट स्कॅम तुम्ही पळयला जाल्यार हरियाणात जाल्ले. चौटाला had to land up in jail. Senior minister had to land up in jail because of recruitment scam. फाटल्या वर्सा छत्तीसगडात जाले. Where Supreme Court had to direct investigation आणि एक्झामिनरान अगेन रोल ऑफ एक्झामिनर म्हणजे एक बरकार बिरकार. एक्झामिनरान थंय छत्तीसगड मॅटरान आपल्या सोयऱ्यांक, फ्रेंड्सांक सगळ्यांक घेवन ना. यू ऑल रिकंडक्ट द एक्झाम बट दिस हॅज टू बी स्क्रॅप्ड. जाल्यार आमकां आनी बरें उरचो ना. वील हॅव टू अप्रोच द ज्युडिशरी द वे वी हॅव अप्रोच. दिस रिक्रुटमेंट हॅज टू, तुमकां याद जातली PWD रिक्रुटमेंटा वेळार. And my Chintu Pintu will everyone will answer the court in this matter. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुंदर गोंय नितळ गोंयच्यो तिस्त्यो वाद्रो जाल्यात, हातूंत दुबाव ना. रस्त्या कुशीक वचत थंय कोयर पातळिल्लो दिश्टी पडटा. संबंधीत विभाग आनी कोयर उडोवप्यांक केन्ना जाग येतली खबर ना. म्हापसा खोर्ली वाठारांतले कोयर राज्य दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. सुंदर गोंय नितळ गोंयच्यो आमी घोशणा करतात. खरेंच आमचे गोंय सुंदर आसा काय? सध्या आमी आसा म्हापसा खोर्ले वाठारांत. तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता रस्त्या कुशीक बरीच घाण पातळिल्ली आसा. लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी एवरीडे ही गार्बेज हांगा क्लीन करपाची गरज आसा. बिकॉज आमी पळयतात वयता थंय दुयेंसां वाडिल्ली आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी आयज हेचेर लक्ष दिवन रस्त्या कुशीक जी गार्बेज पातळिल्ली आसा ही क्लीन करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात वयता थंय सुंदर गोंय नितळ गोंयच्यो घोशणा आमी आयकता, पण खरेंच आमचें गोंय सुंदर आनी नितळ आसा हें कोणूच पळयना. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा. खोर्ले वाठारांत गिरणी कडेन म्हणटा थंय रस्त्या कुशीक जी गार्बेज पातळिल्ली आसा ती खंय तरी क्लीन करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. नवरात्रांच्या निमतान पुराय गोंयभर कार्यावळी चालू जाल्यात. कपिलेश्वरी वाठारात कपिलेश्वरी देवळात मखरोत्सव चालू आसा. कितलेशेच भाविक ह्या उत्सवात वांटो घेतात. पळयात काय मन भुलोवणी खीण.
नमस्कार. हे कपिलेश्वर देवस्थान मागील 13 वर्ष झाली हा मकर उत्सव इथे साजरा करतो. यंदा हे 14वं वर्ष आहे मकर उत्सव साजरा करण्याचं आणि माझेच बाबा देवेंद्र ढवळीकर ह्या पंचायतनाचे अध्यक्ष आहेत. हा मकर उत्सव आज पहिला दिवस आहे. वार्षिक हा पहिला दिवस आमचं कुटुंब म्हणजे देवेंद्र ढवळीकर हे इथे साजरा करतं. सकाळी इकडे लघुरुद्र असतो त्याचप्रमाणे पाठ असतो. त्यानंतर संध्याकाळी कीर्तन सेवा आणि त्यानंतर मकर उत्सव सेवा आणि नंतर प्रसाद इकडे वाटण असतं आणि त्यानंतर असा दर दिवशी टोटल 9 दिवस इकडे कार्यक्रम असेल. 9 दिवस वेगवेगळे यजमान आपल्या परीने इकडे देवाची सेवा करतात. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे हांगा श्री शांतादुर्गा देवस्थान गांवकारां हांगा शतचंडी महोत्सव निमतान आमी 9 देवीच्या रुपान हांगासर 9 देवी मुर्ती पुजता आनी हाका लागून हांगासर गांव कानो कोपऱ्यांसून भावीक दर्शन घेवपाक हांगासर दीस रात चालूच आसता. तशेंच हांगा 9 दीस मंडपान फुगडी भजन कीर्तन अशे अनेक तरेचे विधी कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्या. खास आकर्षण म्हटल्यार आमचे एक मंडप आमच्या स्टेजी देवस्थानाच्या प्रवेशा कडेन माठोळेचे आमी भरगच्च असे खूब फळां लावन ते एक नवीनच आकर्षण केलें आणि हेका लागून आज कालच्यान भक्तांची भरपूरच हेका प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आणि अशेच 9 दिसूय म्हाका सगळ्यांनी हेका भरपूर प्रतिसाद दिवन हेका आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावन शोभा हाडपाची अशें हांव सगळ्यांक विनंती करतां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. नैऋत्य मान्सून फाटी सरपाक लागला. फुडल्या कांय दिसात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्राच्या कांय वाठारात परिस्थिती अनुकूल उरतली. पूण गोंयात फुडले 5 दीस वादळी वाऱ्याची शक्यताय आशिल्ल्यान आयतार आणि सोमारा खातीर येल्लो अलर्ट दिला. शेनवारा कसलीच शिटकावणी दिनासतना आयएमडेन आयतार सावन वादळी वाऱ्यासयत 20 आणि 40 किलोमीटर वराच्या वेगान वादळी वाऱ्याचो अदमास उक्तायला. शेनवारा तापमान 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. उण्यांत उणें तापमान सुमार 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें, पूण चड आर्द्रतायेक लागून ते कांय अंश उष्ण दिसतलें. बदलत्या हवामानाक तयार रावचें, हवामान विभागाचो सल्लो. नैऋत्य मनसून फाटी सरता. गोंयांत दमट हवामानाची शक्यताय. सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात हवामानाची शिटकावणी ना, पूण हलको पावस पडपाची शक्यताय. शेनवारचें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस आनी गोंयच्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.